गव्हर्मेंटा फक्त आमचे जे फाटले जे आमी मिटिंगे ठराव घेतले ते पास करपाचे आनी आयची मिटींग फुडली ठराव म्हणजे आमी डेव्हलपमेंटा खातीर आमची जी कामां अडून उरलेली ती कंप्लीट करपा खातीर मिटींग ही प्रत्येक 2 म्हयन्यान जाता. मिटींग तशी स्पेशल ती मिटींग न्हू ती. रिजनल प्लॅनाचें म्हणल्यार ते मारिया रेबेलो आसा तेणी की तो स्क्रॅप करचो म्हणपा लागले. पूण आमी कितें म्हणटात ओके काडल्यार स्क्रॅप करप सारकी न्हू. लोकांची मत घेया, सरकारा कडेन मांडात. आतां एक पार्ट रिजनल प्लॅन पास केलो तो रॉंग आसा काय सारको आसा आमकां खबर ना. आमकां जे आमच्या गांवांनी आसा तो सारको आसा अशें आमकां दिसता म्हणून आमी ताका रिजनल प्लॅनाक सपोर्ट करता. डेरीचेर उलोवपाचें म्हणल्यार गोवा डेरी जी आसा ते शेतकरी जे आसा खरेंच कश्ट करतात आनी ते दूद काडटा म्हणून आमी दुधाची च्या पिता आज पर्यंत. ना जाल्यार आमकां सगळें दूद भायल्यान हाडपा पडटा. पूण जे शेतकरी आसात ते तशेंच आसात आनी जे जी संस्था चलयतात ते मजा मारतात. आज पळोवपाक गेले जाल्यार शेतकऱ्यांक गोव्हर्मेंटान जर सपोर्ट प्रायस दिनासलो जाल्यार एक्चुअली दूदकार सगळे दूद गाय सोडून वचना आसलेले. पण आयज ते तरी आसतना ते प्रॉफिटा ना. म्हणजे पेंड म्हणजे खाद्य गोरवांची खावड आसा ती सगळी म्हारग जाल्ली आसा. आयज तर गोव्हर्मेंटाक सपोर्ट प्रायस ना ते पेंड सुद्दां घालपाक शकना आसलेले. म्हणून दुसरी डेअरी येवप अत्यंत गरजेची आसा की 2 आसली उपरांत शेतकऱ्यांक फायदो जातलो. ना जाल्यार कितें जातलें हांव एकटोच आसा दूद घेवपी दुसरो कोण ना म्हणटना हांव दिता रेट. आयज तशें जावपाना. तो दोगांचे मदीं फायट लागतली. म्हणजे हांव चड रेट दिता म्हाका घाला, तो म्हणटलो आपूण रेट मागीर दिता म्हाका घाला. जाल्यार फुडें शेतकरी फुडें जाल्यार आनी दुधाचो जो वेवसाय आसा तो गोंयांत वाडटलो.